नमस्कार, प्रुडंटाच्या प्राइम बुलेटिनात तुमकां येवकार। पळोवया मुखेल खबरो। गोयच्या मायनिंग पुराय बंद दवरपाचो सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। मिनाचे उत्खनन येरादारीचेरूय बंदी। गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर आदेश। कोर्टान नेमली उच्चाधिकार समिती। 4 सप्तकांत अहवाल। कोर्टाच्या आदेशान मीन उद्योजक निर्गतदार ट्रकवाले आणि निंबून आशिल्ले लोक शॉकात। दोष एकामेकाच्या माथ्यार थापपाक सुरुवात। सरकार पक्ष म्हणतात काँग्रेस जबाबदार। पर्यावरणवादी म्हणतात उद्योजक। ट्रकवाले म्हणतात पर्यावरणवाद्यांचे कर्म। गोयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू करपा खातीर दसरो वा दिवाळेची मुजत थारावची। रिझर्व्ह बँकेन ट्रकवाल्यांच्या रिणाचो फेर विचार करचो। केंद्रान गोंयान येवन पळोवचे हाल। जीसीसीआयचे निवेदन। दिवसाले ट्रकवाले देवले रस्त्यार। मायनिंग बेगीन सुरू जावचे म्हूण शारांतल्यान मोर्चो। 1.5 म्हयन्या भितर मायनिंग सुरू करपाच्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्ल्यान बंद व्हेलो फुडें। मुरगांव वास्को शारांतले कोळशाचें प्रदूषण सरकार टप्प्याटप्प्यान करतलो बंद। एमपीटीन कोळसो हाताळप सोडून दिवचे। निवळ कार्गो हाताळचो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची सुचोवणी। आणि व्यावसायिक क्लबांमधली सर्त गोवा प्रो लीग सुरू। गोयच्या 10 क्लबांमधी झूज। थारायल्ल्या वेळापत्रकाप्रमाण जातल्यो मॅची। जीएफए म्हणटा पयली भशेन मॅचीचे वेळापत्रक हालचे ना। खबरो विस्तारान। गोयचे मायनिंग पुराय बंद दवरपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला। मिनाचे उत्खनन आणि येरादारीचेरूय कोर्टान अंतरीम बंदी घाल्या। गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर शुक्रारा सुप्रीम कोर्टान हो आदेश दिलो। तशेंच गोयच्या मायनिंगाची चौकशी करपाक उच्चाधिकार समिती नेमल्या। ही समिती 4 सप्तकां भितर आपलो प्राथमीक अहवाल कोर्टाक दितली। सुप्रीम कोर्टान केंद्र तशेंच राज्य सरकाराक नोटीसूय काडल्या। गोयच्या मायनिंगेवेली बंदी फुडल्या आदेशा मेरेन उरतली अशें सर्वोच्च न्यायालयान शुक्रारा आपल्या अंतरीम आदेशान म्हणला। गोवा फाउंडेशनान सर्वोच्च न्यायालयान गोयच्या मायनिंगाचेर जनहितार्थ याचिका घाल्ली। हे याचिकेचेर शुक्रारा सुनावणी जाली। सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र आनी राज्य सरकाराक नोटीस काडल्या आनी प्रकरणाची चौकशी करूंक उच्चाधिकार समिती नेमल्या। गोंयान 35,000 कोटीचो मायनिंग घोटाळो जाला म्हणपाचे शहा आयोगान आपल्या अहवालान म्हणला। खण कंपन्यांनी सरकारी येणावळ बुडयल्या असो दावो गोवा फाउंडेशनान आपल्या याचिकेन शहा आयोगाचो संदर्भ दिवन केला। राज्य सरकारान हे पयलींच मायनिंगेचेर ऑक्टोबर मेरेन बंदी हाडल्या आनी सगळ्या खणींचे परवाने तपासपाचें काम चलता। मात ह्या बंदीचो खणून काडिल्ल्या मिनाचेर परिणाम जावंक ना। लीज सुवाती आनी जेटीवेले मीन सरकारान निर्गतीक उक्ते दवरला। आतां सुप्रीम कोर्टान हाचेरूय बंदी हाडल्या। खणिल्ले लोखणा मीन आनी मँगनिजाचे मिनाचेर न्यायालयान बंदी हाडल्या। मायनिंगावेली बंदी ह्या म्हयन्या सावन काडपाचो राज्य सरकाराचो विचार आशिल्लो। मात सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक लागून आतां गोयच्या मायनिंगेचो फुडार कितें तो पळोवचो पडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया। कोर्टाच्या आदेशान मीन उद्योजक निर्गतदार ट्रकवाले आणि निंबून आशिल्ल्या लोकांक शॉक बसला। परिस्थिती बंदी बेळारी भशेन चालूच उरत म्हूण लोक आनी उद्योजकीय हुस्को उक्तायतात। दोष एकामेकाच्या माथ्यार थापपाक सुरवात जाल्या। मुख्यमंत्री म्हणटा काँग्रेस जबाबदार। तरी लोकांनी भियेवचें न्ही। सरकार सुप्रीम कोर्टा मुखार सत्य परिस्थिती मांडटलो। पर्यावरणवादी म्हणटात उद्योजक आनी ट्रकवाल्यांनी अतिरेक केला। त्या पेटिशनान तांच्यांनी गोवा सरकाराक नोटीस दिवंक ना। त्यामुळे जे कितें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिला इट इज इंटरीम अँड इट इज विथआउट हियरिंग द स्टेट व्यू पॉइंट। आय थिंक दे हॅव टोल्ड अस टू फायल इट नाव। सो गोवा गव्हर्मेंट हॅज ऑलरेडी डन वॉट सुप्रीम कोर्ट सेड टुडे अँड दिस इज जस्ट रिइटरेटिंग वॉट गव्हर्मेंट स्टँड इज। दिगंबर कामत असत किंवा त्यावेळी काँग्रेस गव्हर्मेंट असत तांच्या काळात जी इरेग्युलरिटी जाल्या पळय ताजे हे परिणाम आसा विच आर
शोन बाय शाह कमिशन. म्हाका हाजेर कोणें पॅनीक जावपाची कांयच गरज लागना. म्हजी जबाबदारी दुसरी आहा. हाच्या पलीकडे एक विशय आसा, काही लोक हाजेर इम्पॅक्टेड जातले. वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ group minister under minister's chairmanship to go into the details of what are the problem faced. You can't, governments can't act overnight. अडचणीचो टायम येता तेन्ना तुका खीर मेळटली हाजी गॅरंटी हांव दिवंक शकना. पण पेज सुद्दां हांव म्हणना. शीत कडी रोस आनी एखादो खाऱ्याचो कुडको तरी डेफिनेटली गव्हर्मेंट प्रोवायड करतलो. पण आज जे सुप्रीम कोर्टान डिसिजन घेतलां गोंयांत खूब मार जावपाचें आसा आनी आमकां त्रास जावपाचे आसा आनी CMन आमची हावस कमिटी म्हणजे कमिटीक अपॉयंट करून तेजे आतां टोटल इम्पॅक्ट ऑफ गोवन मायनींग कितले इफेक्ट जातले ते आतां थोड्या दिसांनी आमकां गोंयभर कळटलें. आज सो ऑन दॅट बेसीस वी वील मेक अ रिप्रेझेंटेशन टू द सुप्रीम कोर्ट दॅट दिस आर द पीपल हू आर इफेक्टेड अँड दिस आर द इकॉनॉमी इट विल हॅव अ मेजर इम्पॅक्ट ऑन द इकॉनॉमी. आमचो जो गव्हर्मेंट आसा इज अ व्हेरी गुड गव्हर्मेंट. आमचो जो लिडर आसा इन मनोहर भाई पर्रीकर, he is a fantastic leader. He will bring us out of the situation created by the previous government जे आमकां आज त्रास भोगता. तो क्लाउड आल्वारीस हाणें आपूण जशें कितें गोंयचें पर्यावरण हें सगळें आपल्याच माथ्यार दिलां. स्वता कलंगूट हांगासर रावता की पर्यावरणाक हानी जाता आमी मान्य करता. आमी अशें म्हणटा की इल्लिगल मायनींग चालू करा, बट लिगल मायनींग उरप ही अत्यंत गरज आशिल्ली. आनी ताणें जे सुप्रीम कोर्टान जे PIL फायल केले तेज्या अगेन्स्ट जी आयज सुप्रीम कोर्टान जे वर्डिक्ट्स दिले गेले की पूर्णता मायनींग स्टॉप करा फॉर द 4 आठवडे, खरें म्हटल्यार हें योग्य न्ही. सुप्रीम कोर्टाचो जो निर्णय आसा हो गोंयाच्या दृश्टीन हानिकारक आसा. विशेश करून मायनींग भागांतले जे लोक रावता तांच्या खातीर. आयज जी पळय सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाल्या पळय, म्हाका दिसता ते वेवस्थीत जातले आनी सेंटरांच्यान जी पळय टीम येतली पळय वेवस्थीत स्टडी करून एक अहवाल काडटले विच वील बी फेअर टू ऑल. आनी होपफुली ही दिवाळी किंवा क्रिसमस निदान पर्यंत आमी परतोन सुरू करूंक मेळटलें आमकां मायनींग. आज सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर जाल्ली आसा ही मुळातच पयलीं कितें बेकायदेशीर कितें कायदेशीर आसा हें पळोवपा खातीरच जाल्ली आसा. त्याच्यामुळे ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या मुळे कसलीच भंय धरपाची गरज ना. लिगल आसा ते सुरू जावपाचो मार्ग ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीसून खुलो जातलो. त्यामुळे जे स्टेक होल्डर आसात, ट्रकवाले आसात किंवा कामगार आसात त्यांच्यानी चिंता करपाची गरज ना. आणि त्याच्या मदलो इंटरियम जी गरज आसा न्हय ती मायनवाल्यांनी भागोवची. ही जी ऑर्डर जी आसा जाता तितली बेगीन मायनींग आमगे हें गोंयची चालू जावचें. आनी सद्या आमची इतली परिस्थिती बिकट आसा तेजेर आनी कांयच हें काडपाचो तोडगो काडपाचो जाता तितली सरकारान बेगीन हें उपाय काडपाचो आनी ती मायनींग चालू करून आमकां दिवच्यो. And we are a affected child. It is like father having AIDS and the children are suffering. It is something like that. So we feel that we have to bring out this case. As today morning only we had a meeting with Goa Chamber of Commerce, and we have told them that let us combine all the affected parties and make an approach to the Finance Ministry, Commerce Ministry, and Reserve Bank. Explain to them that this is the money at stake. आमच्या माहिती प्रमाणे जवळ 43 मायनी अश्यो आसा जांची सगळी लायसन्सां आनी जितली पळय कन्सेंट्स बी आसता ते सगळे जाग्यार आसा आनी त्या खातीर ह्यो तांकां चलोवपाक मुभा दिवची अशें सुप्रीम कोर्टा कडेन सुद्दां आमी मागून वचूंक जाय. गोंयचे कायदेशीर मायनींग बेगीन सुरू करपा खातीर दसरो वा दिवाळेची मुजत थारावची अशें GCCI राज्य सरकारा कडेन मागतले. बेकायदेशीर मायनिंगाचेरूय कारवाय करची म्हूण GCCI मागता. बँकांनी ट्रकवाल्यांक आनी संबंदीत उद्देजकांक दिल्ल्या रिणाचो फेरविचार जावचो म्हूण RBIकूय विनवणी करपाचे आसात. मायनिंगाचेर निमून आशिल्ले लोक शुक्रारा GCCIच्या शिष्टमंडळाक मेळ्ळे. मायनिंगेंतल्या लोकांचे हाल चल्ल्यात. केंद्रांतल्या अधिकाऱ्यांनी गोंयांत येवन हांगसरली परिस्थिती पळोवची अशें GCCI केंद्राक सांगपाचे आसात. पळोवंक वचत जाल्यार जवळ 30,000 लोकांचो इनवॉल्वमेंट जाता हातूंत. आनी आज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा चडशे लोकांचो धंदो जो आसा तो रीण काडून धंदो चालू आसा. आनी बेजिकली महाराष्ट्रांत शेतकारांची जी परिस्थिती जाल्ली आसा तीच ह्या लोकांची परिस्थिती जावपा कडेन पाविल्ली आसा. आनी ह्या खातीर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीन ठरयलें की हे सगळे पळय एसोसिएशनां आसा हांगा सगळ्यांनी मेळून एक जापसालदारकी आमचे कडेन दिल्ली आसा. आनी त्या खातीर आमी 3 तरेन ह्या गोश्टी कडेन पळोवपाचें ठरयल्लें आसा. एक म्हणजे रिजर्व बँके कडेन आमी ऑलरेडी अपॉयंटमेंट मागिल्ली आसा आनी फुडल्या विकान आमी तांकां मेळपाचें आसा.
आणि तांकां आमी ह्या लोनाक रिस्ट्रक्चरींग करून दिवचें अशी आमची जोरदार मागणी आसतली. बार जर्नल्स असोसिएशन आसा किंवा मशिनरी हेवी मशिनरी ऑपरेटर्स असोसिएशन आसा, ट्रक ओनर्स असोसिएशन आसा, बाकीचे एलायड असोसिएशन, त्या एसोसिएशनाचे मेंबर जावन त्या एसोसिएशना मार्फत ती नांवां आमचे कडेन दिवची आणि ह्या आठवड्या भितर कित्याक आमी फुडल्या आठवड्यान मेळपाचें आसा तांकां, ती नांवां घेवन आमी तांचे कडेन वतले आणि तांकां रिस्ट्रक्चरींग करून दिवपाचे आमी प्रयत्न करतले. तेन्ना ह्या लोकांनी बी बेगोबेग ह्या एसोसिएशना मार्फत आमचे कडेन येवचें. दुसरी गजाल म्हणजे सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की आमी आतां पळयतात की जवळ जवळ 43 मायनी कडेन सगळे लायसन्सां वेवस्थीत आसा आणि तांणी कितेंच वायलेट केल्लें ना. तर अशा तरेचे लिगल जे धंदे आसा त्या लिगल धंद्यांक तांणी एक चालना दिवची आणि सुरू करपाक तांणी एक परमिशन इमिडिएट दिवचें. कित्याक जे पळय इल्लिगल आसा तांचेर तांणी इन्क्वायरी चालू करची, तांचेर तांणी हें एक्शन घेवचें. सगळें तांणी कितें करपाचें तें कायद्या प्रमाणे करचें. आमकां दिसता की दिवाळी पयलीं हो धंदो किंवा दसऱ्या कडेन तरी हो धंदो चालू करूंक दिवपाक आनी तांच्या तोंडार एक हांशें हाडचें. तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी वचून, कित्याक हांगा कितें आसा, हांगा वन अपमॅनशीप म्हणटा तशी चल्ल्या की तूं हें करता हांव तें करता. तर हें ग्रावंड लेवलाचेर येवन ग्रासरूट लेवलाचेर येवन तांणी पळोवचें की लोकांक कसो त्रास जाता आनी ताजो त्रास कसो पयस करचो. ह्या खातीर पावलां उबारपा खातीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय कळयतले की ज्याची लायसन्सां सारकी जाग्यार आसा ताज्या आड येवचें न्ही. आता घेऊया एक विसव.